खातीर जे कितें कार्य आसा तें फुडें व्हरपाक आनी तुमचो पंच बरें काम करता. जी कितें आपली कामां आसा आपल्या गांवांत तुमची महिलांचे कसले स्किमाचे आसूं दी, लाभार्थीची आसूं दी, की स्कूल खंयची कसली कितें सार्वजनीक कामां आसूं दी की नोकऱ्या बद्दल आसूं दी, सगळे बरे पैकी सारके टायम टू टायम आमचे कडेन घेवन येता आनी आपली कामां करून घेता. आनी प्रत्येक पंच मेंबर आमी पळयला तुमच्या पंचायतीचो बरे पैकी काम करता. तुमचो निलेश जो पयली पंच आशिल्लो आनी आतां आमचो झेडपी जाला, ताका संदी मेळ्ळी तुमचे खातीर आनी प्रमोशन जालें ताचें आनी तुमच्याच पंचायती खातीर न्ही बाकीच्या पंचायती खातीरूय बी काम करपा खातीर. सो तुमच्या आशिर्वादान हें सगळें घडलां आनी विनायकूय बरो सरपंच बरें काम करता. आमची सगळी जी सुंदर ह्यो महिला आसा आमच्यो पंच मेंबर्स ती बी तांकां बरी संदी दिली तुमी. सो प्रत्येक वॉर्ड आपल्या आपल्या मेंबरांनी तांकां संदी दिली म्हणून ठाणे पंचायतीची सगळी बरे पैकी काम करता. हांव आतांच सांगतालें एकद्या म्हाका एक बरें दिसता ह्या पंचायतीचें आनी म्हाका प्रत्येक फावटी ह्या पंचायतीन येवन काम करपाक म्हणजे जे कितें काम आसा प्रोग्राम आसा येवपाक बरें दिसता. कित्याक सगळी पंचायत जेन्ना कळटा भाभी येता म्हणून सगळी पंचायत रेडी आसता आनी सगळी एकत्र सगळ्या प्रोग्रामाक आसता. सो फूल पंचायत बॉडी बरोबर आसता आनी सगळे प्रोग्राम बरे पैकी अटेंड करता. सो खूब बरें दिसता जेन्ना गांव एक पळयता आमी आनी असो जेन्ना एक कितें प्रोग्राम जालो आज अशी कामाचे दीस तरी पसून खुबशे लोक जमा जाले. तुवें सुटी काडल्या दिसता हाणें सुटी काडल्या दिसता. कितलेशा भुरग्यांनी हांगा सुटी काडून पळय आज हांगा रावल्या आपल्या गांवांत रावल्या कित्याक कितें तरी एक अभिमानाची गोश्ट एक स्थानिकाक दिसता की आपल्या गांवांत कितें तरी विकास जाला. एक संदी मेळ्ळ्या आमच्या भुरग्यांक कितें तरी फुडें सरपाक. आपले एक गांव आतां तुमचो गांव पाली म्हणटा तो सगळे गोंयभर इंडियाभर गाजला. कित्याक पाली कित्याक शिवलिंग वॉटरफॉल म्हणल्यार आमी पयलीं ताजेर घालतात पाली शिवलिंग वॉटरफॉल आनी आमी जो प्रमोट करता तो गांव प्रमोट जावचो म्हणून. वॉटरफॉल जेन्ना आमी डेव्हलप केलो ताजी एकच एक हेतू आशिल्लो की गांव ऑटोमॅटिकली तातूंत गांव प्रमोट जाता. गांवांक एक संदी मेळटा, आमच्या भुरग्यांक एक संदी मेळटा. जे कमी शिकिल्ले आमचे बायलो आसूं भुरगे आशिल्ले ते आमी संदी मेळ्ळी थोडे पैकी वॉटरफॉलार लावपाक. अंदू हांवें नाणेली आनी चरावणे सुरू केले. थंय तांचे स्थानीक लोक लायले चरावणेचे म्हणा नाणेलीचे थंय वॉटरफॉल सुरू जाले. सो थंय बी कामाक लायले भुरगे. सो आमचे प्लांटेशन सुरू केलां काजीचे. सो डोंगुर्ले लायले थोडी हांवें बायलां आनी दादले प्लांटेशनान. नाणेली प्लांटेशन सुरू केलां हांवें काजीचे थंय थोडे लायले. सो अशें करून जी पळय कमी शिकिल्लीं बायलां आसा दादले आसा तांकां ह्या अशा स्थानार तांकां सरकारी नोकरी मेळपाक शकना. सो तशें म्हणून हें अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून ही संदी दिवपाची आमचो प्रयत्न आशिल्लो. सरकाराचो आमकां पाठिंबो आसा म्हणून ही सगळे कामां आमी तुमचे कडेन पावोवपाक शकता. ती आमची आमदाराची निधी आसूं दी की खासदाराची निधी आसूं दी की सरकाराचे वेगळे वेगळे खात्याचे PWD आसूं दी की वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे थ्रू जे कितें आमकां पळय विकास करपाक जाय तुमच्या गांवा खातीर तो आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतां आज तुमचे सगळो चिकोल जाता. तुमकां जेन्ना हांगा तुमच्या गांवाची आमच्या देवळाची जेन्ना वर्धापन आसता जात्रा आसता काले आसता तेन्ना हांगा बरे पैकी लोकांक खातीर पार्किंगा खातीर आतां हॉटमिक्स करतकच कित्याक हांव पेवर्स घालपा आशिल्लें पंच म्हणपा लागलो पेवर्स घालनाका हॉटमिक्स करून दी सगळी एरिया. सो ताजे खातीर आमी तें ठरयलें. आमकां पाठिंबो मेळ्ळो बरे पैकी आमकां AE मेळ्ळ्यार तांचे सगळे जे बरे पैकी काम करता PWD डिपार्टमेंटाचे आमचे पळय जे ऑफिसर आसा आमच्या भागांत वाळपय भागांत मेळ्ळे आमकां. ते बिल्डिंग्सेचे जावं नी की रोड्साचे जावं नी बरें तांचो आमकां साथ आसता म्हणून खुबशीं कामां आमकां बरी फटाफट सुरळीत जाता. सो पयलीं थँक्यू तुमकां दिलबाग आनी तुमची पुराय टीम की बरे पैकी आमची जी कितें कामां आसा ती फटाफट आमची जावन पडटा म्हणून. आनी तुमकां अभिनंदन की तुमच्या गांवांत हें एक बरें कार्य सुरू जातलें. मेन म्हणटा तें तुमकां जें कितें पार्किंग जाय आशिल्लें तें पार्किंग आज हॉटमिक्स जातलें 50 लाखा वयर काम तें. आनी ताज्या भायर आनी कितें हांवें सांगलां की देवळा भोंवतणी 1 मिटरचे पेवर्स
तेय बी ह्याच कामान आमी घालून दितले आनी ताज्या भायर तुमचे जे कितें बाकीचे हांगा जागो कितें पेवर्स करपाक उरला तो सेकेंड फेजीन करून दितले म्हणटकच ही फूल एरिया तुमची चिकट उरपाना फूल पेवर्ड जातली हॉट मिक्स जातली चकाचक जातली आनी पावस जालो की हे देवळाचे पेंटींग हांव हातान घेतले आनी ह्या देवळाचे पेंटींग थंय वॉटरप्रुफींग करून दिल्लें आसा पावस जालो की ह्या देवळाचे पेंटींग करून दिता तुमचे दत्त मंदिर जे आसा ताजे अंडर टुरिजम हांव ब्युटिफिकेशन घेता त्या देवळाचे आनी ताचो प्रोजेक्ट पास करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी थंय तुवें पयली ती स्टेज मागिल्ली ती आतां रोखडीच थोड्या दिसांनी ताजें काम सुरू करतले ते स्टेजीचे आनी हाजे तुज्या दत्त मंदिराचे स्टेज आनी कितें तरी तुवें म्हाका सांगिल्लें ताजे खातीर ते काम सुरू करतले आनी ते फूल देवळाचें ब्युटिफिकेशन अंडर टुरिजम घेता आनी तुमची जी कितें कामां उरल्या हांगा सार्वजनीक ती हांव घेता मेन हांगा मुद्दो आसा तो नोकऱ्यांचो गांवांत डेव्हलपमेंट जाला ते रस्त्याचे जावनी ते स्कुलाचे जावनी आतां आमी 2 अंगणवाडी इनॉग्रेट केल्यो फाटल्या दिसांनी 4-5 दीस पयलीं 4 अंगणवाडी इनॉग्रेट केल्यो नव्यो सो तशेंच जे बारीकचे बारीक काम की तुमच्या पंचायतीचो जो सगळ्यान मोठो विशय आसा तो चरावणेचो डॅमाचो तोय बी आमचो प्रयत्न आसा तो जाता तितले बेगीन करपाक आनी म्हाका खात्री आसा तो डॅम ह्या समयांनी न्ही की फुडल्या 27 मार्गाक लागतलो अशें तरी म्हाका दिसता तुमचो जर आशिर्वाद आसलो आमकां संदी मेळ्ळी जाल्यार आमी ही जी कितें तुमची कामां उरल्या फुडें ती पूर्ण करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसतलो कित्याक जी कितें खुबशीं कामां जशें हांवें तुमच्या पंचाक सांगल्या तुमच्या गांवांतली जावनी की बाकीच्या प्रत्येक पंचाची कामां आसूं प्रत्येक वॉर्डान कामां चालू आसा तुमी जर ठाणे पंचायतीन जर पळयलें जाल्यार थंय येदो व्हडलो तुमचो तो ग्रावंड आसा तो व्हडलो ग्रावंड हातान घेतिल्लो आसा तो ताचे ग्रावंडाचें काम चालू आसा भितर तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे थ्रू तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो 3 कोटी खर्च करून आतां ताजी आतां वर्क ऑर्डर रोखडीच मेळटली ताजें काम सुरू जातलें म्हणटकच ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा तुमकां दिवपाक जाता तितली बेगीन दिवपाक आमचो प्रयत्न आसा तुमची पंचायत एसी करून दिवपाक पयलो हॉल एसी करून दिवपाक तें काम घेतिल्लें आसा तेंय बी रोखडें जातलें सो तुमचे प्रत्येक वॉर्ड वायज जे पंचान सांगलां ती सगळी कामां करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो नाणेलीची जे कितें पंचान सांगलां तें काम जावनी की तुमच्या अनुष्कान म्हाका हिवऱ्याचें सांगलां थंय व्हडलो तांचे खातीर एक एमएलटीचो प्लांट येतलो तांची अगरशाळेचें काम सुरू जातलें आतां म्हणटकच तो त्या गांवांत जेन्ना एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येतलो तेन्ना दोनी हिवऱ्या गांवांचे उदकाचो विशय आसा तो सुटतलो तशेंच आमचो प्रयत्न आसा कित्याक ठाण्या पंचायतीन दाबोसच्यान उदक येता म्हणटकच पायपलायन चेंज करून आनी खंय खंय वाल चेंज करपाक जाय नळ चेंज करपाक तें करून आमचो प्रयत्न आसा की तुमकां पळय उदकाचो विशय जाता तो उरचो न्हय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा आनी हळू करून तो सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो नव्यो तुमचे खातीर टांक्यो बांदून बी आनी तुमचो फक्त आशिर्वाद जाय आनी विश्वास जाय की भाभी आज नाल्यार फाल्यां आमची कामां करतली भाभी आज नाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कामाक लायतली बाबा प्रत्येक फावटी येता तेन्ना तुमकां सांगता आनी अशें ना की तुमी वचून बाबाक ऑफिसान मेळना तुमचो संपर्क कंटिन्युअस आसा बाबा बरोबर